माय बाई कढी करता आयज कसली आहे दिसते कल्ली कल्लेची कढी अँड बांगडे फ्राय अँड भाजी बिकॉज भाजी ती आई हाडलेली पिड्ड्यार घातलेली नाल्यार तेव्हा तिने आता केली ती मागीर रातची खातली चड आयज आमी ही ऑर्डर केल्ली इंस्टामार्टा वयली आनी आमची हे पिड्ड्यार जाल्ली स्ट्रेनर तो ऑर्डर केल्लो आनी हो पळय रस्टेड आहा न्हू कायंड ऑफ म्हणून आमी तो हे केल्लो कितें म्हणटा तो रिटर्न करपाक घालपाक की डॅमेज्ड आहा म्हणून आनी हितूनच्यान माम लागली हे येयना बरी लायक चाव बीन करता आनी तेन्ना स्ट्रेन जायना म्हणून लिव्स बीन ताका लागून रिटर्न करपाक घातलेली बट तेंच्यांनी कितें केलें सांग रिटर्नूय पयशे कुपन दिला आनी रिटर्न नाका लागली हें म्हटल्यार तांकां खबर आहा बकवास प्रोडक्ट आनी इतली चीप क्वॉलिटी आहा ना बरें जालें 80 रुपयांची फ्रीन गावली आमकां हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चॅनल राधे राधे तर आयज आतां जाले 4 आमी जेयली बीन सगळें जालें अँड ऑब्वियसली 4 जाले जेयतलीच न्हू आमी तर आतां आयज आमी करता एग पफ म्हटल्यार पॅटिसा अंडा पॅटीस करता अँड आमी हें हाडला दाखयता तुमकां कितें तें हें आमी घेतला हाडला पफ पेस्ट्री खूब म्हारग पडटा ही त्यानपेक्षा 15 रुपयांची पॅटिसां घातलेली चड बरी बट ट्राय करी आमच्या घरान कशी जाता ती आनी रेसिपी जातली सो पफ पेस्ट्री स्क्वेअर्स 225 कितें तरी पडल्यार 10 पीस येता हितून सो आमची 8 जातली ही पॅटिसां आनी 2 आमी आनी कितें करपाक घेतला तेंय शेअर करता तुमच्या वांगडा अँड आयज करी अंडा पॅटीस रेसिपी शेअर करतली ऑब्वियसली आमी तुमच्या वांगडा दीदी करता कांदे कट आनी मा मिटिंगेक वयपाची आतां सो आमी दोगांच कितें करतली ती लेट्स सी कितें जाता तें तर आमचे सगळ्यान फर्स्ट स्टेप जायतली तांतयां बॉयल करप जायतली म्हणल्यार आमी 4च करता आनी 8 जातली न्हू सो हाफ करून 4 तांतयां घातल्या आनी हांव मारली हरशी बॉयल करून घालता एक सांग उदक बॉयल जालें काय पयलींच घालता आनी बॉयल जालें काय मीठ घालप तर हे पळय आमी आतां एप्पल कट केला ऑब्वियसली अंडा पफान घालची ना आमी हेजे आमी करता एप्पल पायज करता म्हटल्यार 10 आसता हितून न्हू ते हितून पॅकान तितूंतले 8 हे करतली आनी 2 ते आहा ती ताका यूज करतली एप्पल पायार कितें जाता तो एप्पल पाय ताका एप्पल हात जाता तो हे पळय गायज उबाल येयलो हेका हा सारकी करकरा ती धूप हे बॉयल येयला 20 मिनिट्स लागता काय 1 चमच मीठ सो हे आमी ऑर्डर केला अमेझॉन फ्रेश वयरच्यान सांगला हांवें फ्रेश म्हणून सांगला ते तेंचे व्हिडिओ जाता ते आनी कितें फ्रेक्स कोरियन हॉट अँड स्पायसी नूडल्स फ्रेक्साचे खंय आनी हे दीस इज लिटरली द बेस्ट थिंग हे तेणी 5 केल्या तरी आनी एकूच उरलेलें तें करून ना करून जाय लिटरली इतली बरी लागता ही ना ही 2 केल्या बिकॉज आमकां सॉसा जायत पडटा ही रेड सॉस मेंटी केली पिचकू तेजे वयल्यान कित्याक केला कोण ना करपाक केल्लो चिंगाचे सिराचा चिली रेड हॉट चिली सॉस वाव पॅकेजिंग पळय तो डबो ठेवले बाटली तर हे आमची तांतयां बॉयल जाल्ली आहा आतां मातशें उदक वती आनी थंड उदकान भिजोवन ठेवया मातशी मागीर पील करपाक इजी जातली फॉर्म करुया आतां हेची रेसिपी कशी जाली हाय हेजेर घालिल्लो बटर आमी हो यूज करता लायट बट तुमी ऑब्वियसली तो नॉर्मल तो करूया आमचे कडेन तो नासलो म्हणून आमी हो करता चॉप केल्ले एप्पल येस आनी ताका बरी स्पॅच्युला हो ब्रावन शुगर घालूंक जाय इतलीशी साखर घालप फक्त ती ब्रावन शुगर ब्रावन शुगर फक्त ती कॅरमलायज जावपाक मातशी गोडसाण ताका चड घालिना आमी बिकॉज एप्पलाची गोडसाण आसतली आनी ही बरी आतां मेल्ट जावली तितून आमी ही एक सिनमन स्टीक उडयता हरशी ताका हे घालूंक जाय पावडर बट आमचे कडेन पावडर ना म्हणून सिनमन स्टिकान वास येता मागीर एकदां जाली काय सिनमन स्टीक काडून उडोवया ती असो टेस्ट येईल म्हाका शॉर्टकट मेथड
सो आतां आमी पयलीं घालया हितून इल्लें तेल, घालया इल्लो बटर फॉर टेस्ट, तितून घालया हो कट केल्लेलो कांदो, ऑनियन्स, सॉ घालूंक जाय आसलें. आतां इल्लें घालया सॉल्ट हेका, आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट, ती जिंजर गार्लीक पेस्ट, थोडो हळद, कोरिएंडर पावडर, जिरा पावडर इल्लो घालपाचो, रेड चिली पावडर पळय आनी इल्लो गरम मसाला, ब्लॅक पेपर. दुबाव लागता हे कोणाय कोण कोण बोलले फोटोन फोटो काय टोन हात टाकून चालले. हितून घालया इल्लेशें उदक, पाणी, मातशें धापून ठेवया लो फ्लेम. अशें स्प्रेड करूया आनी धापून ठेवया. पळय आमचो आतां कांदो बरो शिजला आनी बरे सगळे मसाले पॅटिसाचो तांतयेचो. ओके बरें. तर आतां आमी एग वॉश रेडी करी आनी आमी हे सुद्दां ऑन प्री हिटिंगाक थेयला अवन. सो इफ तुमचे कडेन अवन ना जाल्यार आय डोंट थिंक लायक दुसरो एअर फ्रायरान बी जाता आसतलें. ते हितून ते ताका सकयल मीठ बीन घालून तोपान घालून हय लायक तुमी तो हेजो कढाईचो अवन बीन करूनय करूं येता आसतलो. आमचे कडेन अवन आसा, आमी कित्याक करतली. येस तांतयां कातरया आमी. हे केलें आमी पील बीन केली. हय हाफ करया. नेक्स्ट स्टेप तांती फोडपाचे प्लेटीन, बोलान, वॉटेवर. आनी हितून एक्चुली दूध घालूंक जाय, पण आमचे कडेन दूध काबार जाला, सो आमी अशीच फेटता. हे एग वॉश दिले न्हू पॅटिसांक जाल्यार बरी पॅटीस गोल्डन ब्रावन जाता. सो आनी बटरी जाता बरी सिल्की बटरी. आमी आतां हे घेवया कशें येता ते. बरी पॅकेजींग केल्या. ऑब्वियसली इतले म्हारग पयशे घेतले, पॅकींग करूंक जायना. चडूच हे जालें दिसता, थो जालें दिसता. पिशे काय हे लोक मातशे. कितें कशें आसला हेका लास्ट हेका 5 मिनट पेपर घालूंक ना आवट्यांनी. सो आतां घालया आमी आमचें फिलींग जें आमी रेडी करून दवरला तें. मागीर तेजेर घालया हे तांती. सायडीच्यान ताका एक वॉश दी करता. और ट्रान्सफर करता. आतां हेका एग वॉश दिवया. This will go in the preheated oven for 18 to 20 minutes. 180 डिग्री सेल्सियस. आता हे बेक जावपाक ठेवया. तर आता आमी करतली आमचे पीच पळय आमी फिलींग केल्ले. सॉरी नॉट पीच, एक्चुअली पीच करूंक जाय आसलें. हेका आमी हाफान डिवायड करया. फायनल दिसले गो हे जाल्यार यादूच जाली सिनेमाची. तर रबर सेपरेट केले 2 वाटे. सो हांव कितें चिंतलां सांग, मदीं घालतली नाल्यार एके सायडीन कशी मागीर हे फोल्ड करतली. कळ्ळें तुमकां? कळोकूच जाय. तुमी शाणी.
सपना तुझी मिलोंगी ना. इट इज जस्ट टू मच फिलिंग ब्रो. मातशें वयर दुखली सायडीक दुखली हांगा वयर काय ना. आपलो बरो करतले पळय आतां स्ट्रॅटजी लावन फोक घेवप आनी एका सायडींतल्यान क्रिम्प करप. चडूच क्रिम्प जाता दिसता आतां मातशी मूव जाल्या. बरें दिसता सारके भायलेत खंय. आतां एका मारया स्लिट्स. म्हाका लागत ना मुगो स्लीट. तुमच्या भायर सर हांगा ते उच जावंक जाय. आतां हो आमचो एग वॉश करपाक रेडी आहा म्हणल्यार केलो आमी. प्री हिटीड ओव्हनाचेर 200 डिग्रीजान 18 ते 20 मिनटां घालूंक जाय. पळोवया गायज प्रेझेंटेशन केला. प्रेझेंटेशनाच्या नांवार हांवें न्हू कितेंय दोन दोल्ल्या काडून बिर्याणी जाल्ले. काने गरम आहा. बटरी बटरी जाता. नेक्स्ट टायम आमी पफ पेस्ट्री करतली आनी पळोवया कशें जाता तें. ती आतां रेडीमेड हाडल्या न्हू बट सारको व्हेरी फ्लेकी आनी बरो लागता हाडपा करून. बट क्रंच बरो ना खूब. कितें आयज आमी एक्चुली हेका लागून बेळगांव वयतले ना पियातले म्हणून नो शुगर. नो शुगर बरें लागता म्हाका. बट तेन्ना जायचं व्हरपाकूच याद ना. बेस्ट लागता. म्हाका तें जालें कॅरोसीन म्हणटा तोंडार मारता आफ्टर अ पॉयंट. आनी उरलें अर्दें खाल्ला आमी. बेकरी स्टायलाकूय बरें हाडा. फक्त कांदे मातशे चड पडोंक जाले. तुमकां इफ करता जाल्यार कांदे खूब घालात. आमी ते गोड जातले म्हूण घालूंक ना बट कांदे दिसात ना बट दिसता. आनी तुमी करतात न्हू जाल्यार एकट्या मनशाक एकूच धरून करा. एक्स्ट्रा करूं नाका. आमी केल्ले बिकॉज लायक खाता आमी भायली खाता तेन्ना 2-3 जाय पडटा. बट हे न्हू इतलें फ्रेश आहा न्हू म्हणून ते तोंडार मारता. हय म्हाका चॉप्सांनी बरें लागता तेल्ले. म्हाका याद आसा चॉप्सांची याद येयली. तेवाचें न्हू हें बटर गो. बरें लागना यू कॅन से बरें लागना. ना बरें बेस्ट. फक्त कांदे कमी पडले ते. आमी कांदे घातले. बरें चड बटरी लागता मातशें न्हू. तर अब आमचें सेकंड बॅच सुद्दां जाल्लो आहा. फक्त ते मातशे थोडे पॅक जाले आमचे बरे दिसतात. बट दिस इज अस. चड फोव केले काय चड बरें जाता ते. रोखडे ते उगडोंक ना. अँड पायूय जाला रेडी. पाय ॲपल पाय असो चड हे आला. सो हेका कातरून तुमकां दाखयता कशें कितें आला. पळय काय भितरल्यान हो कहो दिसता. ऍपलला मस्त लागता. आमी तुका एक स्टोरी सांगता काय. एकदां न्हू आमी चॉप्स केल्ले ते. चॉप्स केले आनी तेका तो एग वॉश दिवचो पडटा न्हू. लायक ते बुडोवन ताटी बरें आहा. हय ते बुडोवचे पडटा न्हू. बुडोवन मागीर रळ्यान घालचे पडटा. तेन्ना मान केले फर्स्ट टायम चॉप्स केल्ले. मान ते ताटी वेस्ट जातले म्हणून ते भाजले आनी ते खाल्ले. आवय ती पळय इट्याल्या लिटली बंद केले. वखण काडले तिणी. तिची तकली दुखोवंक लागली. ताजेर सांगूंकच लागले. पयलीं गाडी चलयताली तेन्नाची गजाल आमी. मागीर तेन्नाच्यान तिणी सोडलें आनी इतल्या वर्सांनी आमी मागीर त्या दिसा ना पोरू गेल्या दिसा जेन्ना श्रद्धा सायडाक येयलो तेन्ना मागीर तिणी खाल्ली. तेन्नाय तिणी खावंक ना. ह्या अंदू खाल्ल्या तिणी चॉप्स कितल्या वर्सांनी. शी वॉज लायक चॉप्स म्हाका नाकात. मागीर जेन्ना आमी केले ना आमी मागीर आतां ते ताती काडटा भायर मारता. कितेंय जावं तें बुडयलें. आतां हें सुद्दां एक वॉश सुद्दां तिका काडटा मारतली भायर बिकॉज मागीर तातयाची हीट येवंक जायना. बट हे मस्त जाला. पॅटिसाकून हें बरें जाला. हय आनी बरो गोड बीन लागता आनी बरो सिनेमनी टेस्ट बी दिता.
ही आमची हे बघ उरल्या 3 उरल्या सो दिता हांकां बीन फॅमिली बी आहा ती बिकॉज आमी खावची ना आनी ते बेश्टी वेस्ट करून कितें फायदो ते आनी डॅडी घेत येयला डॅडी मागीर खातलो बिकॉज तेणें आतां पोट फुगला खंय तेजें